70 वाठारांतल्या शांतादुर्गा देवस्थानाचो 38वो वर्धापन दीस व्हडा उमेदीन मनयलो। ते निमतान सांस्कृतीक कार्यावळी लेगीत आयोजीत केल्ल्यो। ह्या सांस्कृतीक कार्यावळीक विवेकानंद ज्ञान मंदिर विद्यालय केरीचे मुख्याध्यापक गोपीनाथ गावस मुखेल सोयरे म्हूण लाभिल्ले। समितीच्या झगड्यांक लागून कांय देवळां बंद आसात, ताका लागून गांवांतल्यो परंपरा तरणाट्या पिळगे मेरेन पावना। देखून आमची परंपरा आनी संस्कृताय तिगोवन दवरपाक जाय अशें उलोवप मुख्याध्यापकान गोपीनाथ गावस हाणें केलें। गांवच्या माणकुल्या भुरग्यांनी बायलांनी सांस्कृतीक कार्यावळी करून आपली कला सादर केली। आई वडिलांच्या पावना चरणावरी, आई वडिलांच्या पावना चरणावरी